नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश परबामणकर। टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरांपरी नजर मारूया हेडलायन्साचेर। सोरोबियोन कदंबा चलोवपी 7 चालक निलंबित। कदंबा महामंडळाची कारवाय। कदंबा महामंडळाचो अध्यक्ष उल्हास तुयेकराची माहिती। गोंयांत अपघाती मरणांचो वाडलो आंकडो। दर 28 वरांनी एकल्याक मरण। दर म्हयन्याक सरासरी 27 जाणांक मरण। पश्चिम बंगालात म्हालगाडयेन कंचनजंगा एक्सप्रेस रेल्वेक दिलो धपको। 5 जाणांक आगताक मरण। 20 ते 25 जाणांक गंभीर दुखापत। घसघशांचेर बंदी घालून सुट्टलो प्रश्न। सुरक्षीत पावसाळ्याची पर्यटना खातीर करूं येता ठोस उपाय येवजण। नमाज आनी एकमेकांक परबी दीत गोंयभरात व्हडा उमेदीन मनयले बकरी ईद। मुस्लीम भावांमदीं फाकिल्ले उमेदीचे ल्हार। दिवचले मुस्लिम वाडो वाठारांत आयतारा राती 2 दुचाकी मदीं भिरांकूळ अपघात। अपघातांत 2 जाण गंभीर जखमी। दिवचल पुलिशेचो फुडलो तपास चालू। आनी आतां खबरो विस्तारांत। पश्चिम बंगालात म्हालगाडयेन कंचनजंगा एक्सप्रेस रेल्वेक धपको दिल्ल्यान व्हडलो अपघात जालो। ह्या अपघातांत 5 जाणांक मरण आयलें, जाल्यार 20 ते 25 जाणांक गंभीर दुखापत जाल्ल्याचें कळटा। सोमारा सकाळी न्यू जलपाईगुडी हांगासर हो अपघात जालो। म्हालगाडयेन धपको दिल्ल्यान कंचनजंगा एक्सप्रेसाचे डबे रुळावयल्यान कोसळ्ळे। बुडून मरप्यांच्या घडणुकांक लागून रान खात्यान रान वाठारांत येवपी घसघशांचेर पर्यटकांक बंदी घातल्या खरी, पूण पर्यटकांक घातिल्ली बंदी कितली योग्य कितली अयोग्य हाचेर आरती परती चर्चा रंगपाक लागल्या। पळयात खासा रिपोर्ट। पावसाक सुरवात जाली काय गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतले घसघशे जिते जातात। थंडगार वातावरण, आंगार कांटो हाडपी थंडी, दाट धुके, उदकान भरून व्हांवपी घसघशे आनी पांचवोचार सैम। सैमाचे हे अप्रूप पळोवपाक कोणाक आवडचे ना। ताकाच लागून सैम मोगी पर्यटकांची पावलां सैमाच्या गोपान आशिल्ल्या घसघशां कडेन वळटात। गोंयान पावस सुरू जाला आनी पावसान गोंय सामकें सुंदर जाता। सगळे कडेन ग्रीनरी आनी इतली सुंदर आनी वातावरण तयार जाता। आनी खास करून हिंटरलँड एरियाज म्हणजे सांगे तालुका, सत्तरी तालुका आनी काणकोण तालुका हातूंत भितर जे वायल्ड लायफ सँच्युरीज आसा तातूंत भितर जे वॉटरफॉल आसता ते पावसान जिवंत जातात। आनी हे एक खरी म्हणजे निसर्गाची मोठी देणगी आनी निसर्ग प्रेमी खातीर ही एक मेजवानी आसता। आनी दर वर्सा हांगा हजारांनी लोक हे वॉटरफॉलांचो आनंद घेवपा खातीर भायर सरता। आनी वॉटरफॉला पेक्षा वॉटरफॉलाचेर वचपाचो जो ट्रॅक आसा तो ताज्याकून चड सुंदर आसता आनी चड आनंद दिवपी आसता। सो अशे तरेचो ट्रॅक्स आनी अशे तरेचे वॉटरफॉल गोंयान आनी सत्तरी तालुक्यान सांगे तालुक्यान भरपूर आसा। आनी हांगा खूब गर्दी उसळटा ह्या पावसाच्या सिजनान। आतां फाटल्या वर्सा कांय अश्यो घडणुको घडल्यो, तातूंत भितर 1-2 लोक बुडले वॉटरफॉलाचेर आनी ताचे खातीर सरकारान इमिजिएटली हे वॉटरफॉलांचेर वचपाचें सगळें बॅन लायलें आनी सगळे वॉटरफॉल बंद केले। आतां तेन्नाच अशें दिसलें एक्चुअली खरें म्हणजे अशें इन्सिडंट घडले म्हणून बॅन करप ही कंप्लिटली चुकीची गोश्ट आसा। नाकाचेर मूस बसलो म्हणून आमी नाक कापून उडयनात, तर ताचेर उपाय घेवपाक जाय आशिल्ले। ते उपाय आतां फाटली 1 वर्स जालें घेवपाक एक्चुअली टायम आशिल्लो, पूण कसलेच उपाय घेनासतना परत आतां सरकारान आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान आनी एक ऑर्डर काडल्या आनी सगळे वॉटरफॉलांचेर वचपाक आनी न्हंयचेर वचपाक खास करून वायल्ड लायफ सँच्युरी भितर आहा तातूंत तांचेर वचपाक कंप्लिटली बॅन घातला। फाटल्या कांय वर्सांनी घसघशांचेर बुडून मरपाचे प्रकार खूब वाडिल्ले। ताका लागून मुळावो उपाय म्हणून रान खात्यान अभयारण्य वाठारांतल्या घसघशांचेर वचपाक बंदी घातल्या। हे बंदीक लागून सैम मोगी पर्यटक सामकेच निर्शेल्यात। देखून पर्यटकांक बंदी घालचे परस रान खात्यान व सरकारान हाचेर वेगळे उपाय काडून
घसघशे पर्यटकां खातीर उक्ते करपाची मागणी सद्याक जावपाक लागल्या. तर खरें म्हणजे सरकारान 4-5 गोष्टी इमिजिएटली करपाक जाय बॅन करपा पेक्षा. एक म्हणजे वॉटरफॉलाचेर जे लोक वता आनी ताजेर कंट्रोल करपा खातीर कॅपिंग घालपाक जाय. प्रत्येक वॉटरफॉलाचेर दिसाक अमकेच लोक वचपाक शकता अशें कॅपिंग घालून ते नंबर ऑफ विजिटर्स रिस्ट्रिक्ट करपाक जाय. दुसरी गोष्ट म्हणजे सोरो आनी प्लास्टीक कंप्लिटली बॅन करपाक जाय. कोणाकच सोरो आनी प्लास्टीक भितर व्हरपाक दिवपाक जायना. आनी गोष्ट म्हणजे फक्त एंट्री पॉयंटाचेर न्ही तर भितर इन्स्पेक्टर्स सोडचे पडटले आनी भितर एक प्लेन क्लोथान भितर फॉरेस्ट गार्ड्स नाल्यार कोण रावन जे कोण हाका वायोलेशन करता, कोण सोरो पिवपाचो प्रयत्न करता वा प्लास्टीक काडटा तांकां फायन घालपाक जाय. तेन्नाच हें बंद जातलें. आनी तिसरी गोष्ट म्हणजे सगळे कडेन डस्टबीन दवरपाक जाय. नाजाल्यार हांगा थंय कचरो उडयता जेन्ना डस्टबीन कांय नासता. आमी हाजे पयलीं पळयलां की ह्या ट्रॅकांचेर खंयच डस्टबीन दवरनात. सो हे डस्टबीन्स प्रोवायड करपाक जाय सगळे कडेन. आनी लास्टली लायफ गार्ड्स दवरपाक जाय. सो प्रत्येक वॉटरफॉलाचेर लायफ गार्ड जर दवरलो जाल्यार एक बुडपाचे इन्सिडंट कमी जावपाक शकता. सो अशे तरेचे कांय जर उपाय आमी घेतले जाल्यार सगळे सुरळीत जावपाक शकता. हे जे चुकीचे जे गोश्ट कांय लोक जे मस्तीपणे करता, दादागिरी करता, हे बंद जावपाक शकता. आनी ताजे खातीर म्हाका दिसता की सरकारान जाता तितले बेगीन हे उपाय घेवन वॉटरफॉल परत ओपन करचे आनी हो जो मान्सून आनी हो जो सुंदर जो सिजन आसा गोंयांतलो आनी खास करून वॉटरफॉलांचेर वचपाचो ट्रॅक आनी वॉटरफॉल्स हे जाता तितले बेगीन ओपन करून निसर्ग प्रेमीक हाजो एन्जॉय करपा खातीर अलाव करचें अशें म्हाका दिसता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. नमाज आनी एकमेकांक परबी दीत गोंयभरांत सोमारा मुस्लीम भावांनी बकरी ईद व्हडा उमेदीन मनायलो. बकरी ईद हो कुर्बानीचो सण म्हणून मनयतात. ह्या सणा निमतान मुस्लीम भावां मदीं उमेदीचे ल्हार फाकिल्ले. वर्सान 2 फावटी येता तेन्ना आजची ईद बकरीद ईद म्हणटा ताका. आमचे प्रोफेट इब्राहीम अलैहिस्सलाम हांकां देवान एकदां स्वप्न दाखयलें की आपणाक कुर्बानी जाय म्हणून. तेन्ना तेंच्यांनी उंटाची पयले दिसा दिले, तशेंच दुसरे दिसा दिले. हे देवान एक्सेप्ट करूना. ते फक्त तेजे एक एग्जाम कशें घेवंक सोदताले की तो ताका म्हण सांगलें इब्राहिमाक शेवटी तुजो जो लागींचो जो एकदम हार्टाचो एक हे आसा ताका तेजी कुर्बानी जाय. तेन्ना इब्राहीम अलैहिस्सलाम आसा ते आमचे इस्माईल अलैहिस्सलाम हेका घेवन कुर्बानी करताले. तेन्ना ताका चेडो सांगतालो तेन्ना इस्माईल अलैहिस्सलाम की पप्पा आपले दोळ्यांक बांद म्हणून, कित्याक तुजी सुरी चलची ना म्हणून. तरी आसतना देवान कितें केलें ती सुरी पट्टी बांदून जायना. तेन्ना ते चेड्याक सायडीक करून थंय एक बोकडो दुंबो म्हणटा ताका तो दुंबो जालो तयार. तेन्ना तें कितें जालें फक्त देवाक परीक्षा घेवपाची आशिल्ली की इब्राहीम कडल्यान की आपूण तुजे पुताची सुद्दां हे मागल्यार तूं दिवंक शकता म्हणून. तशें तो तेजे हितून देवाचे हितून सक्सेस जालो आनी तेणें कुर्बानी दिली. तेन्नाच्यान आमकां एक हें जालें फिक्स, हे परमनंट एक हें जालें प्रत्येक ईदाक आमी एक बकरो आपापल्या नांवान दिवपाची कुर्बानी. ताका लागून आमी देवा कडेन आयजूय मागला सबन आमची देशाची प्रगती जावची, सबन आमी मेळोन सगळे भाईचारान रावचे आनी सगळे आयच्या दिसाची परत एकदां सगळे आमचे हिंदू भाव, मुसलमान भाव, जितले बी भाव हांगा आसा, गोंयान आसा, इंडियन आसा किंवा देशा भायर आसा, सगळ्यांची परबी सबको ईद उल अजहा की ईद मुबारकबादी देता हूँ
और तमाम गोवा के और तमाम अहल आयान सब लोगों को ईद उल अजहा की ईद मुबारकबादी हमारी तरफ से। आज कोनाडी में ख्वाजा सुन्नी मस्जिद में शदीद तादाद से बहुत लोगों ने आज यहाँ पर नमाज अदा की। सबने नमाज का पूरा अरकान अदा किया और आज नमाज आज मुकम्मल पूरी हो गई है और काफ़ी पैमाने पे काफ़ी तरह से लोग यहाँ पर मौजूद थे। कम से कम 500-600 के ऊपर लोग यहाँ पर मौजूद थे। सबने आराम से और अपने बाइज़्ज़त सबने नमाज यहाँ पर अदा की और यहाँ पर सुकून और अमन के साथ सब लोगों ने नमाज यहाँ पर अदा की। और ये स्पेशल ईद उल अजहा जो यहाँ पर बकरी ईद मनाई जाती है, जो हज़रत इब्राहिम सलाम और हज़रत इस्माइल सलाम के याद में इस चीज़ को हम मनाए जाते हैं मनाते हैं और इसे बकरी ईद कहते हैं। इसलिए बहुत शदीद तादाद में पूरे हिंदुस्तान में पूरी दुनिया में इसका बहुत अहम हिस्सा है और अहम मनाया जाता है और इसको मनाया जाता है पूरे दुनिया में। दिवचलच्या मुस्लिमवाडा वाठारात आयतारा राती 2 दुचाकींमदीं भिरांकूळ अपघात जालो। ह्या अपघातांत गंभीर जखमी जाल्ल्या दोनूय तरणाट्यांक गोंय वैजकी महाविद्यालयांत फुडल्या उपचारा खातीर दाखल केले। मजगतीं अपघाता उपरांत वरभर 108 अँब्युलन्सींचो पत्तोच नाशिल्लो अशी थळाव्यांची कागाळ आशिल्ली। दिवचल पुलीस ह्या अपघाताचो फुडलो तपास करतात। थंय एक्सिडंट जावन पडला आनी एम्ब्युलन्सांक दिसता हेंच्यांनी कॉल केल्लो, तो एम्ब्युलन्स एक्सिडंट जाल्या उपरांत वरभर जालें जाल्यार एम्ब्युलन्स पावना। हेका कितें करपाचें? आतां हें इतले फोन केल्यार एम्ब्युलन्स येवपाक ना, आमी आतां कितें करपाचें थंय? इतले हे पेशंट हांकां हाडून इतले इंजर्ड जाला, एकल्याचो पांय गेला, एकल्याचो शोल्डराक मार बसला। थंय पोलिसांकूय फोन केलो, पोलीसूय टायमार पावंक ना। मागीर पोलीस हांगा येयले, हेल्थार येयले आनी तेंचे कितें स्टेटमेंट घेवपाचें घेतले, कळ्ळें? तरी अजून पर्यंत एम्ब्युलन्साचो काय होत ना। ते गाडयो थंयच पडलेले आहा, सगळे थंयच पडलेले आहा। पेशंटाक फक्त आमी दुसरे गाडी प्रायवेट गाडी घालून हाडल्या। हे कितें चल्लां? हो एक्सिडंट खंय जालो? एक्सिडंट हो मस्जिदे कडेन जाल्लो, मुस्लिम वाड्यार। जवळ जवळ म्हाका दिसता 8:15-8:30 भितर कितें जालें ते एक्सिडंट। 9, 9:15, साडे आतां कितें टायम जाय दिलो? आतां हांगा पळय 9:30 जाली, तरी गाडी एम्ब्युलन्साचो पत्तो ना। पेशंटाक आमी हाडले, एम्ब्युलन्साचो वाट पळोवंक ना, कळ्ळें? तरी पण तांकां हाडून हांगा पळयले। ह्या हांगा जर एम्ब्युलन्साचो असो शॉर्टेज आहा जाल्यार हे सरकारांनी तेचे बद्दल कितें तरी करचें न्ही। मूळ महाराष्ट्रातल्या कुडाशे गावचे बबन हे आपले MH07 M5694 ह्या मोटरसायकली वयल्यान दिवचलच्या दिकेन वताले। तांच्या फाटल्यान तांची घरकान्न नाशिल्ली। मुस्लिम वाडो हांगासर मशिदी कडेन पावतकीच फुडल्यान स्पिडीन येवपी GA03 T5434 ह्या स्कूटरीन मोटरसायकलीक नेटाचो धपको दिलो। ह्या धपक्या बराबर बबन आनी ताची घरकान्न रस्त्याचेर पडली, जाल्यार स्कूटर चलोवपी तरणाटो रस्त्या भायर उसळ्ळो। स्कूटर चलोवपी तरणाटो गंभीर जखमी जालो। सुमार अर्धा वरा परस चड वेळ 108 अँब्युलन्सीची वाट पळयल्या उपरांत थळाव्या लोकांनी दोगूय जखमींक खाजगी वाहनांतल्यान दिवचलच्या सामाजीक भलायकी केंद्रांत व्हेले। थंय तांचेर मुळावे उपचार केल्या उपरांत दोगांकूय फुडल्या उपचारा खातीर बांबोळीच्या GMCत धाडले। गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत। गोंयकारांक आतां वीज दरवाडीचो शॉक लागपाचो आसा। वीज खात्यान अर्थीक वर्स 2024 ते 25 खातीर 3.48% वीज दरवाडीचो प्रस्ताव दवरला। संयुक्त वीज नियमन आयोगान हे दरवाडीक मंजुरी दिल्या। ही दरवाड आतां लागू जातली। विरोधकांनी वीज दरवाडी वयल्यान सरकाराचेर फोग काडला। कमी दाब आशिल्ल्या घरगुती गिरायकांक 0 ते 100 युनिटां फाटल्यान 1.75 रुपया फारीक करचे पडटले। आतां हातून वाड जावन युनिटां फाटल्यान 1.90 रुपया फारीक करचे पडटले। 101 ते 200 युनिटां मेरेनचो दर 2.60 रुपया वयल्यान 2.80 रुपया जालो। 201 ते 300 युनिटां मेरेन 3.30 रुपया आशिल्ले ते वाडून आतां 3.70 रुपया जाल्यात। 301 ते 400 युनिटां मेरेन पयलीं
₹4.40 फारीक करचे पडटाले, आतां ह्या युनिटां खातीर ₹4.90 फारीक करचे पडटले. जाल्यार 400 युनिटां वयर ₹5.10 वेल्यान आतां ₹5.80 दरवाड जाल्या. उच्च दाब आशिल्ल्या घरगुती गिरायकांक युनिटा फाटल्यान ₹4.80 हो नवो दर लागू जालो. कमी दाबाच्या व्यावसायिक गिरायकांक 0 ते 100 युनिटां मेरेन ₹3.75 दिवचे पडटले. पयलीं हो दर ₹3.60 आशिल्लो. जाल्यार 101 ते 200 युनिटां मेरेन ₹4.60 फारीक करचे पडटले. वीज दर वाडीचेर विरोधकांनी सरकाराचो खर निशेध केलो. आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकरान दरवाडे वेल्यान सरकाराचेर फोग काडलो. पळयात. इलेक्शन सोंपले आनी गोंयचे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार परत एकदा सामान्य मनशाच्या बोल्सांत हात घालून तांचे पयशे कशे कलेक्ट करप हाचे फाटल्यान लागले. गोंयकारांक आमकां सांगन दिसता की आनीक थोड्या दिसा भितर जी इलेक्ट्रिसिटी चार्जीस आसा तातूंत अबावट 3.5% रायज जातली. म्हणजे जे तुम्ही आता बिल भरता ताजेर आनी 3.5% प्रायस रायज जातली. तुमकां एक सांगन दिसता ही प्रायस रायज गरजेची ना. जरी 24 वरां लायट दिवपाक सरकार जबाबदार आसा तरी 24 वरां गोंयांत लायट येना. लायटीन प्रॉब्लेम आसा, लायटीच्या हातूंत करप्शन आसा. आम आदमी पार्टीन म्हाका दिसता अंडरग्रावंड केबलिंग जे घाला तातूंत जे फॉल्टी केबल घाला तेय सरकारान कशे चोरी करून घाल्या, ते कशे फॉल्टी आसा, ते वापरावेना कशे पडून आसा हे दाखयल्ले. हे अशे खर्च करच्या पेक्षा, खर्च करून लोकांचे पयशे वांटोवच्या पेक्षा आज ते खर्च करून ते खर्च म्हाका दिसता आज सामान्य मनशाच्या बोल्सांतल्यान भारतीय जनता पार्टीचो सरकार काडूंक सोदता. इन एडिशन टू दीस आमी केन्नाच बिल पळयलां आसत जाल्यार तुमकां हांव एक बिल घेवन बसलो लायटीचें. तातूंत तुमकां ओवर एंड अबाव युअर इलेक्ट्रिसिटी चार्जीस जे भारतीय जनता पार्टी तुमच्या बोल्सांतल्यान बाकीचे कसले पयशे काडटात ते तुमकां दाखयता. एक म्हणल्यार एक फिक्स चार्जीस आसता, एनर्जी चार्जीस जे तुमचे लायटीचे बिल आसता, फ्युअल अँड पॉवर परचेज कॉस्ट एडजस्टमेंट म्हणून विच इज नियरली 10% ऑफ युअर बिलिंग. हे नॉर्मली तुमच्या बिलिंगांतल्यान चार्ज जाता. मागीर इलेक्ट्रिसिटी ड्युटी म्हणून अबावट 3% ते 4% एडिशनली चार्ज जाता. पब्लीक लायटिंग ड्युटी म्हणून तुमचे जर बिल एक 1% किंवा ताचे अराउंड आसपासचे चार्ज जाता. इन एडिशन टू द एनर्जी चार्जीस हे सगळे एडिशनल चार्जीस सरकार तुमच्या बोल्सांतल्यान काडटा. हे म्हाका दिसता सामान्य नागरिकाक खबर नासता. अशें आसतना आज लायटीचे बिल वाडोवपाचो प्रयत्न सरकार करता. हातल्यान सरकार खंयच्या लेवलाक पावपाक शकता आफ्टर इलेक्शन्स हे दिसून आयला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. पोळ्या चेक पोस्टाचेर कर्नाटका सावन गोंयांत येवपी गाडयांची तपासणी जाले उपरांत 500 मिटराचेर परतून गोंयचे पुलीस कर्नाटकाच्या गाडयांक आडयतात असो आरोप कारवारचो आमदार सतीश सैल हाणें केलो. गोंयचे पुलीस फक्त कर्नाटकाच्योच गाडयो आडयतात अशें तांचें म्हणणें. देखून मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी ह्या प्रकाराचेर लक्ष दिवचें अशी मागणी ताणें ह्या वेळार केली. through border with police and with excise and with RTO. Again, police people are putting the gate stopping in Sheri. Sheri, that too other than Goan vehicle. Tell to see neighbor. मतलब particularly कर्नाटकाचे व्हेकल टार्गेट करता. It doesn't show healthiness of the department work. Okay. And if that is the case, Karnataka also has to make one more gate in Karwar. If it is so, it is not fair. म्हणजे दोन कडे करून आमकां हॅरेसमेंट करता म्हणून कर्नाटकांतलो. आणि better म्हणजे SP or कोण Sawant has to take appropriate step on this. सुनीता सावंत ती हय लेडी. आमी आज आसात पोळ्या काणकोण हांगा. हो जागो जो आमी पळयता हो जागो जो आसा 1.5 किलोमिटराचो आसा पोळ्या बॉर्डरीसून. आमचो कारवारचो MLA सतीश सैल हेणें काल पयर एक स्टेटमेंट दिलो की पोळ्या गेटीर जेन्ना सगळ्यो गाडी येता कर्नाटकासून तर एक्सायज आसा, RTO आसा आनी पुलीस आसा, ही तिनूय यंत्रणा थंय आसतना सगळें चॅक करून कर्नाटकाची गाडी जेन्ना भितर येता तेन्ना 1.5 किलोमिटराचेर परत त्या गाडयेक कित्याक अडोवची पडटा काय म्हणून तो म्हणटा एक तरी स्पेशली टार्गेट करून कर्नाटकाच्योच गाडयो मुद्दाम आडयल्यो वयता आनी थंय कितें चलता म्हण आपणाक खबर ना म्हणून अशें चल्ल्या. तो म्हणटा हो एक तरेचो हॅरेसमेंट चल्ला गोंय पुलिसा कडल्यान, गोंय ट्रॅफिके कडल्यान कर्नाटकाच्या लोकां खातीर. अशें चल्ल्या तो म्हणटा कर्नाटकाच्या लोकांक कर्नाटका गव्हर्मेंटाक फुडें एक्शन घेवन आनी एक पोस्ट घालचो पडटलो फुडें चॅकिंग करपा खातीर गोंयच्या लोकांक.
सो तेजी मागणी आसा की CMान आनीक जे खंयची खाती लागता त्या खात्यांनी हितून लक्ष घालून तेजेर प्रॉपर एक्शन घेवपाची. आमी आज तेन्ना येयले तेन्ना 2 गाडी आमी मेळ्यो हाडयल्ल्यो, पूण जेन्ना आमी कॅमेरा लायलो तेन्ना गाडी हाडप बंद जाल्यो. तुम्ही पळोवपाक शकता आतां गाडी हाडप बंद जाल्लें आसा. हांगा नेमकी कितें चलता हें मोठी प्रश्नचिन्ह आसा. गोमंतक TV खातीर काणकोणच्यान भवेश बोरकर. गोंयच्या रिटा फर्नांडिसान आंध्र प्रदेशात जाल्ल्या मोटर स्पोर्ट्स सर्तीत बायलांच्या गटात 3री सुवात मेळयली. तशेंच आदित्य सामंतानूय बरी कामगिरी करीत दादल्यांच्या गटात 3रे स्थान मेळयलें. ड्युटेर सोरोप येवन कदंबा बस चलोवपी आनी प्रवाशांचो जीव धोक्यात घालपी 7 चालकांक कदंबा महामंडळान निलंबीत केले अशी माहिती कदंबा महामंडळाचे अध्यक्ष उल्हास तुयेकर हांणी दिली. फाटल्या 6 म्हयन्यांत सोरोप येवन कदंबा बस चलोवपी चालकांच्यो कागाळी हातून वाड जाल्ल्यान कदंबा महामंडळान खर कारवाय केली अशें ताणें ह्या वेळार सांगलें. फाटल्या दिसांनी आमचे कदंबाचे 7 जे कर्मचारी हांकां सेवेंतून निलंबीत केल्या. कारण आमी पळयता की खुबदां आमचे ड्रायव्हर पिवन बस चलयता आनी हे पिवन बस चलयल्या नंतर ज्या बसीन 40-50 लोक आसता त्यांचो जीव धोक्यात घालपाचो एक तरेचो इन्सिडंट आसता. कारण आमी लोकांक सेवा दिता कदंबा आनी सेवा बरी आसपाक जाय, आमचे स्टाफ बरे आसपाक जाय, हेंच्यांनी बरें काम करपाक जाय. पूण काही आमचे अशे थोडे ड्रायव्हर आहा ते मद्यपान करून बस चलयता. अशा लोकांचेर कारवाई जावपाकूच जाय आनी त्या दृश्टिकोनातून आमी 7 जे ड्रायव्हर आहा तांकां निलंबीत केल्ले आसा. सो इन फ्युचर सुद्दां आमचे अशी मदीं मदीं आमी चॅकअप करतले, सरप्रायज चॅक आसतलो आमचो आनी अशें जे कोण आढळ्ळे जाल्यार तांचेर आमी सक्त कारवाय करतले. कारण आमी लोकांक एक बरो सेवा दिवपा खातीर कदंबा आहा गोंयांत. सरकार आमकां मदत करता, सरकाराच्या मदतीन आमी हे कदंबा चलयता आनी आमी ग्रामीण भागात शहरा भागात अशे सगळे कडेन आमची सेवा दिवपाचो प्रयत्न आसता. आनी अशा वेळाचेर जर ड्रायव्हरूच जर आमचो पिवन जर बस चलयलो आनी फुडें जर इन्सिडेंट जर जालो जाल्यार कितल्याशा लोकांचो जीव हो त्या ड्रायव्हराच्या हातीन आसता आनी तेणी आपलें कर्तव्य पार काडपाक सोडून जर तो जर पिवन जर गाडी चलयलो जाल्यार हेजी एक्शन आमी घेतलेच आनी हेच्या फुडें सुद्दां आमी स्ट्रिक्ट अशें कोण जर सापडले तेजेर आमी एक्शन घेतले. राज्यात भाजयांचे दर सामके तेंगशेर पावल्यात. सामान्य मनीस म्हारगायेन पयलींच त्रस्त आसतना भाजयेनी लोकांक शेळो घाम काडला. फलोत्पादन महामंडळान लेगीत भाजी म्हारग दरान विकली वता आनी हाचेर आमकां कांयच पर्याय ना अशें फलोत्पादन मंडळाचे अध्यक्ष प्रेमेंद्र शेट हांचें म्हणणें. सध्या बाजारांत भाजयांचे दर तेंगशेर पावल्यात. देखून म्हारगायेन पयलींच त्रस्त गोंयकारांक सध्या शेळो घाम फुटला. 10-20 रुपयान मेळपी कोथमिरीची चूड आतां 40 ते 50 रुपयान मेळटा. कांदे बटाट्यांनी लेगीत हाफ सेंच्युरी मारल्या. सरकाराच्या फलोत्पादन मंडळाच्या दुकानांनी लेगीत भाजयांचे दर वाडिल्ल्याचे पळोवपाक मेळटा. नजर मारूया बाजारांतल्या भाजयांचो दर आनी सरकाराच्या फलोत्पादन मंडळाच्या भाजयांच्या दरांचेर. बाजारांत कांद्याची दर 40 ते 50 रुपया जाल्यार फलोत्पादन मंडळात कांद्याची दर 39 रुपया. बाजारांत बटाट्याची किंमत 40 रुपया किलो जाल्यार फलोत्पादन मंडळात बटाट्याची किंमत 40 रुपयाच किलो आसा. बाजारांत टमाट 60 रुपया किलो जाल्यार फलोत्पादन मंडळात टमाट 54 रुपया किलो. बाजारांत एका फ्लावराची किंमत 40 ते 50 रुपया जाल्यार फलोत्पादन मंडळात फ्लावराची किंमत 45 रुपया. बाजारात वालपापडी 160 रुपया किलो जाल्यार वालपापडी फलोत्पादन मंडळात 160 रुपया. बाजारात डब्बू मिरचीची दर 80 रुपया किलो जाल्यार डब्बू मिरची फलोत्पादन मंडळात 60 रुपया किलो. बाजारात कोबीची दर 50 रुपया जाल्यार फलोत्पादन मंडळात कोबीचो दर 43 रुपया.
बाजारात कोथमिरीची चुडी 40 रुपया जाल्यार फलोत्पादन मंडळात कोथमिरीची चुडी 30 रुपया. बाजारांतलो आनी फलोत्पादन मंडळाचो दर पळयत जाल्यार कांयच फरक दिसना. ज्या दरान फलोत्पादन मंडळ भाजी घेता त्याच दरान ती विकची पडटा अशें फलोत्पादन मंडळाचे अध्यक्ष प्रेमेंद्र शेट हाणें सांगलें. गोंय आनी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट आमी कंट्रोल करूंक शकना. तेंची जी रेट लायता तेच रेटीन आमकां घेवचो पडटा. फॉर एग्जाम्पल आतां समजा क्रॉप डिस्ट्रॉय जालें, नॅचरल कॅलेमिटी लागून क्रॉप डिस्ट्रॉय जालें जाल्यार तेंची रेट वाडटा. ते रेटीनूच आमकां हांगासर हाडची पडटा. त्या टायमार आमी तशें रिड्यूस करून दिवंक शकना. रिड्यूस करून तुमी लॉसान वचपाचे. सो तो कस्टमराक त्याच रेटीन घेवचें पडटलें. काय असो रिलीफ तुमी असो एक्स्ट्रा काय दिवपाक? आमच्या गोंयांत जे पिकता भाजी ती आमी सर्वसामान्यांक एकाच रेटीन म्हणजे एश्युअर्ड प्रायस रेट म्हणून आमची जी स्कीम आहा त्या स्किमीच्या अंडर आमी वर्सभर ती एकूच रेट लायता. आनी ते आमच्या हितून चिटकी भेणे हे आमचे हांगासर गोंयांत पिकपाक लागलेले आसा ते सुद्दां सफिशंटली अशी आमकां मेळटात. विनायक सामंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. ह्या आशिल्ल्या टी टायम बुलेटीन मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरां पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष.